गीत घेऊया पेज नंबर 15 A30. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजू ह्या संवसारांत एक केरीत मिसांव घेवन आयलो. हे मिसांव फुडें वतना ताणें भेदभाव केलो ना, जात खात पळयली ना, गरीब गिरेस्त असली अंत दवरली ना, पूण तो सगल्यांक सगट जालो. आपल्या मरणाची खबर खोदतना तो असो उद्गारलो, जेन्ना म्हाका जमनीवेलो उंच उबारतीत तेन्ना सगळ्या मनशांक ओडून हाडटलो. जेजू बरो गवळी ह्या संवसारांत सगल्यांक एकठांय सांबाळूंक वावुरलो. सगळ्या मेंढराचो ताका हुस्को. हें सोत आयच्या शुभवर्तमानांतल्यान विंचून काडलेलो विशय आमचे मुखार दवरता. आनीकूय मेंढरां आसात, तांकांय हांवें हाडूंक जाय. आयज बऱ्या गवळ्याचो आनी 2 प्रांतीक सिमिनारीक भेटयलोलो आयतार आमी पाळटाव. आमच्या 2 प्रांतांत पाद्रींचे आकारणेचो वावर ओदीक प्रमाणान कोत्तोली 3 घरां आसात. साळगांवची धाकटी सिमिनारी, रायतूरची व्हडली सिमिनारी आनी आदलें गोंय आसलोलें गवळीक विद्या मंदीर. ह्या आकारणेच्या घरांतल्यान आमकां जेजूच्या काळजा सारके सगळ्या शेळ्यांचो हुस्को दोत्तोले गवळी मेळूं म्हूण मागतना पवित्र सभेंत आमची जबाबदारी वळखून एकचार सांबाळटली आनी जियेतली मनशां आमकां कर म्हूण मागुया. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फाव ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
Ci moime Gesù Cristo, eklots tu povi, eklots tu ishmor, eklots tu por mishmor. Moima Deva, un sorgiani shanti, darcha ishta sonsari. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुजे आज्ञे प्रमाणे आमच्या बऱ्या गवळ्यान आपकुशेन शेळ्या पासत आपलो जीव दिलो आनी तो पोत्तून घेतलो. ह्या व्हडा मोगा खातीर आमी तुका आर्गां दिता आनी संवसाराच्या समेस्त मनशांक त्या एकल्याच गवळ्याचो मोग ओळखून ताच्या हिंड्यान भितर सरूंक कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. Amen. धर्मदुताच्या इतिहासावेलें वाचप. पवित्र आत्म्यान बरोवन पेद्रून तांकां म्हणलें, पोरजेच्या फुडाऱ्यानो आनी जाणट्यानो, एका पिडेवताताय आमी एक दोयाळ करणी केली म्हूण तुमी आमची जोडटी करतात आनी तो कोणाचे पदवेन बरो जाला तें तुमी जाणा जावंक सोदतात. तर सगल्यांक तुमकां आनी इस्रायलाचे आख्खे पोरजेक आमी कोळीत करता. तुमी कुर्सार मारलोल्या आनी देवान मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत केल्ल्या नाजारेतच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचेच पदवेन हो मनीस हांगा तुमचे मुखार बरो जावन उबो आसा. तुमी बांदप्यांनी सोडून दिल्लो फातोर तो, पूण आतां खरेंच म्हणल्यार ताका देवान कोनशा सोंदीचो फातोर केला आनी दुसऱ्या कोणाच्याच वरवीं सोडवण मेळूंक शकना, कित्याक आमकां सोडवून दिवंक शकता तसलें आनीक दुसरें नांव मोडबाकाळा देवान मनशाक दिवंक ना. देवाचें उतर हें. देवाचे वळकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोनशा सोंदीचो फातोर. पोत्तून म्हणया. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिलो तोच जालो कोनशा सोंदीचो फातोर. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माय मोग मीठ मेर नासलोलो. मनशाचेर विस्वास दवरच्या परस सर्वेस्पराच्या गोपांत आसरो सोदल्यार अदीक बरें. राजकुवरांचेर विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराच्या गोपांत आसरो सोदल्यार अदीक बरें. जबाब. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिलो तोच जालो कोनशा सोंदीचो फातोर. तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें तारण केलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोनशा सोंदीचो फातोर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. जबाब. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिलो तोच जालो कोनशा सोंदीचो फातोर. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. सर्वेस्पराच्या घरांत थावन
सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुआंवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून फारिसेवांक म्हणलें, हांव बरो गवळी मेंढरा पासत आपलो जीव दिता. पूण मुशारेकार जाल्यार आपूण गवळी न्हय आनी आपली खाशाची मेंढरां न्हय देखून लांडगो येता तो देखता आनी मेंढरांक सांडून पार काडटा आनी लांडगो तांकां धरून वता आनी दुस्पटायता. तो मुशारेकार आनी ताका मेंढराचें कांय पडूंक ना देखून तो पळून वेता. हांव बरो गवळी. जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखतां तसो हांव म्हज्यांक वळखतां आनी म्हजीं तीं म्हाका वळखतात आनी हांव म्हज्या मेंढरा पासत म्हजो जीव दितां. आनी म्हाका आनिकूय मेंढरां आसात, तीं ह्या गोट्यांतलीं न्हय, तांकांय हांवें हाडूंक जाय. तीं म्हजो ताळो आयकतलीं आनी असो एकूच हिंड जातलो आनी एकूच गवळी. हांव म्हजो जीव दितां आनी उपरांत तो पोत्तून घेता देखून बाप म्हजो मोग कोत्ता. कोण म्हजो जीव काडिना, पूण म्हजेच कुशेन हांव म्हजो जीव दितां. म्हजो जीव दिवंक म्हाका पदवी आसा आनी तो पोत्तून घेवंकूय म्हाका पदवी आसा. ही आज्ञा म्हज्या बापान म्हाका दिल्या. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. आयच्या पयल्या वाचपांत पेद्रू आनी जुआंव बऱ्या गवळ्याच्या पुनर्जिवनपणाच्या अणभवान भरून होच अणभव कसलोच वेगळोचार करिनासतना लोकांक वांटतात. ही शिकवण मान घेवन आनी तिचेर विस्वास ठेवन भावार्थ्यांचो आंकडो वाडत वेतालो. दुसऱ्या वाचपांत जुआंव आपले पयले चिटींत जेजू वरवीं देवा बापान आमकां आपली आपणायलोली भुरगीं केल्यांत म्हूण सांगता. आमचो ताणें व्हड मोग केलो आनी आपली भुरगीं म्हणटोच आमचें एक कुटूंब वो हिंड घडून हाडटा. शुभ वर्तमानांत देवाच्या भुरग्यांची एक पोरजा घडून हाडूंक जेजू ह्या संवसारांत आयलो म्हूण आमकां मेळटा. कोंबी आपल्या पाकोट्या तोळा गोटेरांतल्या पिलांक एकठांय कोत्ता तशें कितले पावट म्हूण जेरुसलाच्या भुरग्यां बाळांक एकठांय करूंक ताणें सोदलें. हीं उतरां आमकां लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 13:30 आनी 4 वाचूंक मेवता. आयच्या विशयाक संबंदीत आशिल्ल्या कांय पवित्र पुस्तकांतल्या वळींचो आदार घेवन आमच्या जिविताक कितें तरी व्हरुया. आख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रचनेक शुभ वर्तमान परगटात. हीं उतरां मार्कूच्या शुभ वर्तमानांत 16:15 वाचूंक मेवता. पेद्रून आनी जुआंवान बरी खबर परगटली आनी हे परगटणे वरवीं सोबार जाण जेजू बऱ्या गवळ्याच्या हिंडांत भितर सरलीं. पवित्र स्नाना वरवीं आमी घेतलोली जबाबदारी वेगळोचार करिनासतना बरी खबर परगटूंक आनी सोबार जाणांक जेजू विशीं वो जेजूशी ओडून हाडूंक आमकां आपयता. आसियेचो सांत फ्रांसिस्क म्हणो, बरी खबर सदांच परगट कर, गरजूच जाल्यार उतरां वापूड. तुमचो मोग करतल्यांचोच तुमी मोग कोत्तात, तुज्या भावांकूच तुमी नोमान कोत्तात जाल्यार कसली मोजोरी तुमच्यान रावंक जायत. हीं उतरां आमकां मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 5:40 ते 47 वाचूंक मेवता. बऱ्या गवळ्याक सगळ्या शेळ्यांचो हुस्को
अशोक्तांचो तशेंच मजबूत आशिल्ल्यांचो जायते पावट आमचोच मोग कोत्तल्यांचो मोग करूंक सोंपें. आमकां बरें कोत्तात तांकां बरें करूंक अवघड न्हय. आमकां परतून फारीक कोत्तात तांकां उश्णें दिवंक एक बार न्हय. बऱ्या गवळ्याचो हुस्को सांडलोल्या आनी घायाल जाल्ल्या सोवें तुजें रीण फारीक करूंक जायना तांचें सोवें. आयज कितलीं भावां भयणी समाजाचे देगेक आसात, एकसुरी आसात, भायर आयलोलीं आसात. तांचे विशीं क्रिस्ती भावार्थी कशी आमकां जबाबदारी आसा. उदारपणान असल्या मनशांक ती मागीर खंयच्याय धर्माची जावं आमी पावता तेन्ना आमी तांचे सोवें क्रिस्ताच्या हिंडाचो एकचार सांबाळटा. हें करूंक आमी पयस वचची गरज ना. आमचो गांव वो फिरगोज वाठार आमकां पुरो. तर आयज जेजू भाशेन गरजेंत आसलेल्या आमच्या ल्हानांतल्या ल्हान भयणी वो भावांक आदार पावूंक आनी ह्या पोरी बापाक मोहिमा दिवंक आमकां देवाचो आदार हे मिसाचे भेटेंत मागुया. उबी रावया. भावार्थाची उच्चारणी करुया. सत्मानतान देवाक, सोड पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सांबाळलो. आंकवार मारयेतां सोलमलो. पोंच पिलाता काल ताणें कोश सोंसले. ताका कुर्सार सोडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो. सोड पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तांव जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो. सोदपांतां पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकदार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. सर्वेस्पोर आमचो गवळी कांयच आमकां उणें ना. देव गरज तें आनी बरें तें आमकां सदांच दिता. ताच्या उदारपणाचेर पातयेवन आमच्यो गरजो ताचे मुखार दवरुया. बरो गवळी एकठायता. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी जेजू बऱ्या गवळ्याची देख दोळ्या मुखार दवरून आपल्या काल आशिल्ले पोरजेचो एक हीण घडून हाडूंक देवा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. बरो गवळी गाय बांदता. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपलेपणाक लागून पोरजेक घायाल करूंक न्हय, पूण बऱ्या सवलती उदेशी तिचे घायाल जाल्ले परिस्थितींक इलाज दिवंक देवा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. बरो गवळी वळखता. आमी एकाच हिंडाचे वांगडी म्हूण जाणा जावं एकामेकाचे परिस्थिती आनी गरज वळखून वेगळोचार करिनासतना सगल्यांक सगोट जावंक देवा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. बरो गवळी फुडाकार घेता. आयज 2 प्रांतीक पाद्रींच्या आकान्याच्या घराक खातीर भेटयलेलो
आयतार पाळटना ह्या घरांतल्यान आमकां जेजू सारके बरे गवळी मेलूंक म्हूण आनी ह्या वावराक मजत करूंक आमी उदारपणांक फुडारकार घेवंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. सोर पदवेदारा आनी काकलुतसारा देवा, तुजे आखे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टोतोल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतोल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजें सरशें येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायके अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 29 C4. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां सोडवण मेळचे खातीर आमचे पासत मोगान जेजून आपलो जीव दिलो आनी तो पोत्तून घेतलो. ताणें तुका भेटयलोलें अप्रिमीत मोगाचें बलिदान आमी तुका नव्यान समर्पिता आनी ताचो मोग आमचे जिणेंत निर्फळ जावंक कदींच निर्मी नाका म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वत्ता दबाज्यान आमी कोच्ची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण कोत्ता. एकदां बोली जावन मारलोलो आनीक तो मरोना, पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगल्या संवसार आनी सर्गीचे सोर दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार.
Povit, povit, povit. Dol barazo sorbis mor, tu sorg ani sor bola, tuja voibava. Un sorgi, tu ka soy, soy, soy. Sorbes porace navieta, eta taka soy. Un sorgi, tu ka soy, soy, soy. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन गोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच परी जेवण जातोच तांणी काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसुणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट परगोटुया Sumia Jesu, ami ondokata, ani kalshi lebieta, title bauti, tu voi bovaria son, ami tushe moror porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोलसोलीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगती तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत दोरनुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक Amen.
आमच्या सोडूंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगळीं म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां ताळयेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारान जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान ओतरेकता, तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोर मृतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. त्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून होत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिलो कोट सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया, पेज नंबर 74, D46. Sorrow
प्रार्थुया. भोव दयाळ बापा, आमी सदां बऱ्या गवळ्याच्यो शेळयो जावंक आनी तुजे कुशे पोरमणे येराय मनशांक ताच्या हिंडांत हाडूंक आमी ओतरेकता. देखून ह्या एकवटाच्या संस्कारा वरवीं आमकां इतली सोपुणायेन एक कर की मुजोरीकारांनी आनी नागोवण्यांनी दुस्पोटायतोली दुसरी मेंढरां आमची देख घेवन बऱ्या गवळ्याचो ताळो ओळखूंक आनी ताच्या हिंडांत भितर सरूंक पावतली. तेन्ना एकूच हिंड आनी एकूच गवळी आसून आमी समेस्त तुका एका ताळ्यान वाखाणटल्या. हो दीस बेगीन पावय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशें बसात. आयज आमी सेमिनरिस्टां पासून मागता तर आमी सगळे सेमिनरिस्ट आसात तितल्या पासून मागया आनी तांकां शिकयतात पळय तांकांय तांकां म्हणल्यार तूं तेंको दितात तांच्या नवसरणेंत आनी तांच्या अभ्यासान. देव बरें करूं म्हणटा हांव फादर जूड करास्कोक. ताणें एम.ईस पेटयलेलें आसा, प्रवचन केलेलें आसा. त्याच प्रमाणे हांव देव बरें करूं म्हणटा स्टेशाक आनी ताच्या वांगड्यांक ती हांगसर आमकां मदत करतात एम.ईसान वांटो घेवच्याक. हांगसर आमची जीं आमकां कोलॅबोरेटर्स आसात तितल्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आल्तार बाकीचे सगल्यो वस्तू करतात तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. फादर लिंडसे आनी ताच्या सांगणत्यांक कित्याक ती मिडियाचें सगळें काम करतात तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सगल्यांक कित्याक तुमी व्हडा भोक्तींत आतां कोवीड जालेलें आसा पूण तुमचो भावार्थ आसा म्हणून तुमी मिसाक येतात. आमी इगोर्ज उक्ती दवरलेली आसा पूण त्या प्रमाणे आमी हांगसर येवची म्हणून आनी आमकां सगळे पळय नेम दिलेले आसा कशे भशेन हांगसर येवंक जाय ते आमी सगळे पाळटा. तर ते दवरया आमी. मिस आमची आयज दुसरे मागीर 8:00, 9:15 आनी 10:15. 10:15 मिस इंग्लीश भाशेन. हेरा दिसांनी मिसां सोमवार ती सोनवार सकाळची 2 आसतात, 7 आनी 8. पूण ताच्या आदीं 5 आमी पवित्र भोजून घेता. ते भायर 6 मागीर मीस आसता आमचे इंग्लीश भाशेन. हें सगळें तुमच्यान आमच्या ऑफिशियल बजिलिका ऑफ बॉन जेजू ह्या यूट्यूब चॅनलाचेर पळोवंक जाता. त्या भायर आनिकूय वस्तू थंयसर आसा. आतां मायेचो म्हयनो स्टार्ट जातलो तो तुमच्यान तेर्सूय थंयसर पळोवन भाग घेवंक जाता. दोनूय प्रकारचे आसतले, सादो त्योस आनी पवित्र पुस्तकाचेर आदरलेलो त्योस. आयताराची म्हणल्यार हितून आमी 6 पवित्र भोजून घेता. त्या उपरांत मागीर 7 मीस आसता. मायेच्या म्हयन्यान आमी सगळीं जाणां मनांत दवरया हो म्हयनो तेर्साचो. आमी सगळीं जाणां तेर्स कोत्ता पूण खेरीत भाशेन तेर्स सोडिनाकात कित्याक आयज काल खूब ह्या संवसारांत वायट वाडत आसा. पूण सायबीण माय आमचे पासून मागता आनी जेजू सोबे आमकां धरून आमचें जिवीत म्हणून हितून राखता आनी सांबाळटा. कोविडूय वाडत आसा. आतां दुसरो म्हणून हितून भाग ताचो सुरू जाल्लो आसा आनी तिसरोय जाल्लो आसा. पूण तें वॅक्सिनूय घेता तें एका पयल्या भागाक म्हणून ते भाशेन खूब गोंदळ चलता. पूण आमी देवाचेर पातयेवन रावया देवान आमकां राखची आनी सांबाळची म्हणून. सोयर मायाचे जावन आसा दीस एकदम म्हत्वाचो कित्याक सोयर मासाचे 1542 वर्सां सायब हांगसर गोंयांत पावलो. आमचे दोतोरी ताणें पांय दवरलो. तो ताका लागून हो म्हत्वाचो दीस. ताच्या कपेलान हे सायडीन गेली म्हणटूच पेट्रोल पंपा उपरांत 200 मिटर दावे वाटेन एक कपेल आसा. तें आतां बरे भशेन केलेलें आसा. गव्हर्मेंटान आमकां मदत केलेली आसा आनी हेरूय आमचे भाव भयणां मदत करीत आसात. तो थंयसर मीस जाता 10 वरांचेर. तेंय बी तुमच्यान मिडियाचेर पळोवंक जाता. सगळीं आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेराक मागणें. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. दोरेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमच्या ओतरेक बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकणटा. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया. पेज नंबर 144 K11.